बाबा सर, आज तुम्ही डॉक्टर कॅम्पेन चालू केला. ऑलमोस्ट लाईक असेंब्ली इलेक्शनचं फील येवपाक लागला मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन. यू हॅव ऑलवेज सेड दॅट 80% ऑफ द वोटिंग यू विल गेट फॉर द BJP. आज इतल्या मोठ्या संख्येन तुम्ही कॅम्पेनिंग करतना लास्टली कितें वॉट इज युअर मेसेज? हांव एकूच मेसेज दिता आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांक आनी तशेंच आमच्या आख्ख्या सावथ गोवाच्या आनी आख्खे गोंयाक, कित्याक आयज जो मुर्मुगांवान जे आख्ख्या लोकांनी हेंच्यांनी एम दवरलेलो कितें आमी 80% वोटींग घेवन दाखयतले म्हणून, आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांनी आपले आपले काम सारके इतले इमानदारीन केल्लेले आसा, ते सारके ग्रासरूट लेवलाचेर पळय तेंच्यांनी काम केल्लेलें आसा. आयज फर्स्ट टायम अशें जाल्लेलें आसा की लोकसभा इलेक्शनाक आयज आमी एक घर कोणाचें सुकयनासतना आमी प्रयत्न केल्लो आसा, कित्याक सगळ्या दारांनी आमी लोकांचे पावतले. कित्याक हे वोट आमी आमच्या लागून मागना, कित्याक हे असेंब्ली इलेक्शन न्हू, हे खंयचें कावन्सील इलेक्शन न्हू, हे खंयचें पंचायतीचें इलेक्शन न्हू, हे झडपीचें हे इलेक्शन आसा ते आमच्या देशाचें इलेक्शन आसा. आनी देशाक लागून वोट मागपाक लागून आमी फुडें सरलेले आसा. आनी देशाचो जो प्रायम मिनिस्टर आसा श्री नरेंद्र मोदीजी, तेज्या लागून आमी वोट मागपाक लागून सगळ्यांच्या दारांनी भावतलेले आसा. लोकांक रिक्वेस्ट केल्लेले आसा, हांवें पर्सनली सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट केल्लेले आसा की ह्या फावटी आमी कशें करून सावथ गोवा सीट जिखून हाडुया म्हणून, आनी तेज्या भितर मुरगांवसून चडांत चड योगदान आसूं दी म्हणून. आनी म्हाका इतलो लोकांचो सपोर्ट मेळिल्लो आसा की हांव तुका सांगता, आयज जाले कंटिन्युअसली म्हाका दिसता 14वो दीस हो, आनी हो आयज लास्ट डे दिसता. आयज आमचे टोटल 9 वॉर्ड आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, 9 वॉर्डांनी आमी आयज कंप्लीट केल्लेले आसा. हो आयज आमी वॉर्ड नंबर 5 आसा, आयज आमी जेटी भागान आसा. आनी आयज डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक दोनपारची 2 जाल्लेले आसा, बट आयज सगळे लोक आख्खे ह्या एरियांचे म्हाज्या वांगडा डोर टू डोर लोकांच्या दारांनी भोंवंक लागलेले आसा. सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्लेलो आसा, कित्याक एक आपुलकायेन एक सगळ्यांक आमकां दिसता कितें ही इलेक्शनाक आमी एक जीद धरलेली आसा. कित्याक जे असेंब्ली इलेक्शनाक म्हाका सुद्दां दिसता आमी इतलो मेहनत घेवना जी आमी आयज हे लोकसभा इलेक्शनाक लागून मेहनत घेता. आख्खे लोकांची मिटिंगे चालू आसा, पब्लीक मिटिंगे जाल्ले आसा, CM येवन गेलो आसा, पार्टी अध्यक्ष येवन गेल्लो आसा, कॅन्डिडेट येवन गेल्ले आसा. अशे सगळे भाशेन जितले प्रोग्राम जावंक जाय ते मुर्मुगांवान जाल्लो आसा. आनी हे रिस्पॉन्स फक्त आमचे सगळे जे लोक म्हाज्या बरोबर आसा, म्हाजे वांगडी आसा, तेंच्यांनी म्हाका सदांच सपोर्ट केल्लो आसा. आयज खरेंच मनानसून इतलो सॅटिस्फाय आसा, कित्याक आयज एक धाकटेच्या वॉर्डान भोंवताना आमी आयज सकाळच्यान हांव भोंवपाक लागलेलो आसा. सकाळी 10 आमी स्टार्ट केलेले, आतां 2 जावपाक गेली तेन्ना भरपूर सगळे जाण आसलेले. आयज दनपारचो टायम जाला 2 तरी पासून आयज सगळीं हांव तुमकां महिला दिसता आसतले, यूथ दिसता आसतले, ते सगळे जाण म्हाज्या वांगडा भोंवता. आयज ते आपले घरबार सोडून जेवण, आयज संडे सगळे तेंची फॅमिली घरान आसा, बट तरी पासून ते आयज पार्टीचें काम करपाक लागून आयज ते म्हाज्या वांगडा सगळे जाण खाण लावन आयज भोंवपाक लागलेले आसा. खरेंच एक उमेद आसा एक मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी ज्या सगळ्या लोकांनी जे 80% वोटिंगाचे उलयता, म्हाका खंयसरूच मातसो दुबाव दिसना. हे 80% वोटिंग आमच्या मुर्मुगांव आसून हे लोक भारतीय जनता पार्टीक घेवन दितले. सावथ गोवा सिटांसून जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलेले आसा, तशें आमचे पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद शेट टानोडेन सांगलेले आसा, जे आमी 60,000 वोटान जिखतले म्हणून, ते नक्की रियलिटी जातली. आनी जे हिसपान 2 दीस उरलेले आसा, आयज 5 तारीख 7 तारखेक वोटिंग आसा. हांव सगळ्या मुर्मुगांवच्या लोकांक परत एकदा अपील करता तुमच्या मिडियाच्या थ्रू, कितें ह्या फावटी आमी सगळे जाण मोठ्या संख्येन भायर सरया. कित्याक लोकसभा इलेक्शनाक आमचे लोक भायर कमी सरता, बट तशें करुया नाका. हे देशाचें इलेक्शन. हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, मुरगांवच्या लोकांक, सगळे जाण मोठ्या संख्येन भायर सरया आनी सगळे जाण आमी भारतीय जनता पार्टीक वोट करया, कमळाचो बटन दामूया. तेज्या लागून कित्याक हे देश वाचोवंक जाय आमकां. हो देश जो आसा तो आमकां फुडें व्हरूंक जाय, आनी हो फुडें व्हरतलो जाल्यार फक्त आमचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीची गरज आसा. तेज्या लागून सगळ्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांक अपील करता, 7 तारखेक तुम्ही कमळाचं बटन दारून आमचे सावथ गोवा कॅन्डिडेट श्रीमती पल्लवी श्रीनिवास देंपोक आम्ही विजयी करूया आणि जे स्वप्न आमच्या सीएमान आणि पार्टी प्रेसिडेंटांना चितलेले आसा ते पूर्ण करूया. शंकर बाब खंय तरी ह्या दिसांनी वतान इतले चड वत आसा, लोक भायर सरूंक सोदना, तरी पण तुजे बरोबर आयज 100-200 लोक आहा. यू थिंक युअर पर्सनल कनेक्ट विल गिव अ बूस्ट टू द कॉन्स्टिट्युएन्सी वोटिंग? सी म्हाका कशें आसा, हे म्हाजे न्हू, म्हाजे कनेक्ट आसा ते आसात, म्हाजे पर्सनल कनेक्ट आसा, बट आयज ज्या हिसपान सगळे जण भायर सरता, इतले वता भितर तूं म्हणटा असो, म्हाका दिसता
सगळे जाण आख्या घामान बुडलेले आसा. बट ते फक्त इतल्याक लागून शक्य जावंक शकता की ते कमिटमेंट तेंचे. इट इज द कमिटमेंट फ्रॉम ऑल दीस पीपल. हे दिसता पळय हेंचे कमिटमेंट आसा जे आमी उतार दिल्लेले आसा 80% वोटींग घेवन दिवपाचें. ह्या वॉर्डांसून आमी 80% वोटींग काडटले हो तांकां हे आसा आनी तेंच्यांनी जीत दवरलेली आसा. आनी हे कमिटमेंट नासतना म्हाका दिसना हे इतले लोक आयज म्हज्या वांगडा भायर सरतले. तेंच्या भितर तांकां कशी म्हाजी जीत कशी आसा कितें आमी जे उतार सीएमान सांगलेले आसा की आमी 60,000 वोटान सावथ गोवाचो जिखून दाखयतले. हे लोकांचो कमिटमेंट आसा जे आमी भाईक उतार दिल्लेले आसा 80% वोटींग काडून दाखयतले आमी काडून दाखयतले मुरगांवचे. सो अशें कमिटमेंट लोकांचे जाल्लेले आसा आनी ते ग्रावंडाचेर आसा ते लोकांच्या मदीं वयता. म्हाज्या पेक्षा म्हाका दिसता तेंच्यांनी कमीच फावटी 10 फावटी तरी एवरी घरान रावंड मारलेलो आसा. ते लोक बेजारलेले आसा बाबा पुरवो म्हणून आनी ना आमी आसा भारतीय जनता पार्टी बरोबर आमी तांकांच वोट मारतले म्हणून अशें सगळ्यांनी. आनी आयज जेन्ना हांव घराघरांनी भोंवता इतलो लोकांचो रिस्पॉन्स आसा की म्हाका जो लोकांचो रिस्पॉन्साचे भितर म्हाका गॅरंटी आसा जी आमी सदांच म्हणटा मोदी की गॅरंटी तसो हांगा मुरगांवसून हांव गॅरंटी लोकांची घेवंक शकता कित्याक आमकां 80% वोटींग आमी काडटलेच म्हणून हेच्या भितर म्हाका खंयच दुबाव दिसना. येस, थँक्यू. भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. अबकी बार जिंदाबाद. मोदी सरकार.